सगळ्यांक मेळना. कितलीं भुरगीं अनाथ आसात, तांकां पाय माय म्हणून उलो मारूंक कोणाक जायना. असल्या भुरग्यांचो आयज आमी उगडास करता आनी देवाक अर्घ दिता. आमचे भुरगेपणा पासून देवान आमकां सोबीत भुरगेपण दिलें, तें सगळ्यांकूच मेळना. ओळखून घेवया आनी आज हे मिसान ह्या भुरग्यां पासून मागुया. आमीच आमच्या मागण्यांतल्यान आनी आमच्या आदारांतल्यान हो पवित्र बाळपणाचो दीस समरुंबूंक आमकां कृपा मागुया. आनी करता आसतना आयच्या मिसाचे इंतेसांव थँक्स गिवींग माक्सिमियान पेईस हांचे पासून मागतना आपलो वाडदीस समरुंबतात फातिमा दी कॉस्ता आनी तसोच आपलो 50वो वाडदीस 50th बर्थडे अगुस्तीन फेर्नांदीस आनी आपलो वाडदीस समरुंबतल्यांक काजराचो वर्शीक दीस पाळटल्या पासूनय हे मिसांक मागुया. हांव पातकी सोरपोतवेदार देवाक आनी तुमकां भोवाक मेळिनो म्हजो गुन्यांव मनान चिंतून तोंडान विचारता. म्हजो अपराध म्हजो सौभाग्यवन सुदान संकवार मारी सगळ्यांक देवतांक आनी भोगतांक आनी तुमकां भोवाक मेळिनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेश्वरा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोरपोतवेदार देव आमची काकलूत करूं, सगळीं आमची पातकां भोगसूं आनी आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. प्रार्थुया. आमची एक एकल्याची इंतेसांव आनी मागणी ह्या जोमात प्रार्थनांतल्यान बापाक उबारुया.
सोर पदवेदार देवा आमचे बापा, तुजी जाणवाय आनी तुजो मोग नियाळून तुजी खुशी आमी जाणा जावंक पावूं. हे परी उतरांनी तशें कोन्यांनी तुका मानता तेंच करूंक आमकां कृपा दी. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेत आनी राजवट चलयता सासणांच्या ससनांक. देवाचें उतर आयकुया. लेवी शास्त्राच्या पुस्तका वेलें वाचप. सर्वेस्परान उलोवन मोइसेसाक सांगलें, इस्रायलाचे सगळे परशेक सांग, तुमी पवित्र जायात, कारण हांव सर्वेस्पर तुमचो देव पवित्र. तुज्या काळजान तुज्या भावा भयणीचो दुयेस करूं नाका, पूण तुज्या पेल्याक तूं शिडकाय, ना तर ताचे पासत तूं तुजेर पातक घेतलोय. तुज्या कशा लोकांच्या भुरग्यांचो सूद घेवं नाका, न्हय म्हूण तांचो राग धरूं नाकात, पूण तूं तुजो मोग करता एक तसो तुज्या पेल्याचो कर. हांव तो सर्वेस्पर. देवाचें उतर. देवाचें ओडोवकार. देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावं दी. गायांतल्यान सर्वेस्पर सगलो कोण वळाय आनी माये मोग. सर्वेस्पर सगलोच कोण वळाय आनी माये मोग. अनेक पावटी गाऊया. सर्वेस्पर सगलोच कोण वळाय आनी माये मोग. आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराची वाखाणणी कर. सगल्या मनान, काळजान आनी सोबतेन ताच्या पवित्र नांवाची वाखाणणी कर. आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराची वाखाणणी कर आनी ताचे उपकार केदींच विसरूं नाका. जबाब. सर्वेस्पर सगलोच कोण वळाय आनी माये मोग. तोच सगळे तुजे अपमान बक्षिता, सगल्या वायटाक वखद दिता. तो तुजें जिवीत कोणांतलें निवारता, तुज्या माथ्यार मोगाचो आनी कोणवळेचो मुकूट घालता. जबाब. सर्वेस्पर सगलोच कोण वळाय आनी माये मोग. सर्वेस्पर कोणवळो आनी माये मोगाचो. ताचो राग सोट करून पेटोना. ताचें काळीज काकलुतीचो तेवो. ताचो क्रोड सदां उत्ता तसलो न्हय. तो सदांकाल राग धरून रावचो ना. आमच्या पातकांक फावो त्या मापान तो कास्त लायना. आमच्या गुन्यांवाचें फावो तें फारीकपण मागिना. जबाब. सर्वेस्पर सगलोच कोण वळाय आनी माये मोग. उदेंत आनी वस्तोम जितल्यो एकामेकाक पयस पयस आसात, तितली पयस तो आमची पातकां काडून उडयता. जसो बापूय आपल्या भुरग्यांक कोणवालायेन वागयता, तोच सर्वेस्पर आपली भोगती कोट्टेल्यांची दया धरता. जबाब. सर्वेस्पर सगलोच कोण वळाय आनी माये मोग.
भाग्योन पावलून कोरिंतकारान बरयलेलें पयले चिटी वेलें वाचप. बाबा भयणीनो, तुमी देवाचें मंदीर आनी देवाचो आत्मो तुमचे सोवें वस्ती करता म्हूण तुमकां खबर ना? जोर कोणूय देवाच्या मंदिराचें निसंटोन करीत तर देव ताचो नाश करतलो, कित्याक देवाचें मंदीर पवित्र आनी तुमीच हें मंदीर. कोणेच आपणाकूच फसोवन घेवंक न्हय. तुमचे भितरलो कोणूय ह्या संवसारांतले नेमा प्रमाणे आपूण एक जाणार मनीस म्हूण सजमत, ताणें खरेंच जाणार जावंक पिसो जावचें पडटलें. कारण देवा मुखार ह्या संवसाराची जाणवाय एक पिशापण, कित्याक अशें बरयलेलें आसा, तो जाणारांक तांचे नाड बुद्धी दवरता आनी दुसरे कोडें जाणार मनशांची चिंतना पोलकी म्हूण सर्वेस्पर जाणा. म्हणटच मनशा विशीं कोणेच बोळाय दाखोवंक न्हय. खरें म्हणल्यार सगळें तुमचेंच. पावलू, आपोलो आनी केफास, संवसार, जिवीत आनी मरण, आतांचो आनी फुडलो काळ, हें सगळें तुमचेंच. पूण तुमी क्रिस्ताचीं आनी क्रिस्त देवाचो. देवाचें उतर देवाचे ओळखा. उद्गार. सगळीं आमी उबी रावन उद्गाराचें गायन गावया. B10 5:27, B10 पेज 27, चवथो श्लोक. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका समिया. जेजून आपल्या शिसांक म्हळें, अशें म्हणलेलें तुमी आयकलां, दोळ्याक दोळो, दांताक दांत. पूण हांव तुमकां सांगता, तुका वायट करतल्याक तूं आडाय नाका. कोण तुजे उजव्या पोल्यार मारीत जाल्यार ताका दुसरोय पोलो दाखय. कोण तुज्या आंगावलें व्हरूंक न्याय सभेंत विवाद करीत जाल्यार ताका तुजो जुबोय दी. आनी कोणूय तुका एक कोस चलूंक बोळ करीत जाल्यार 2 कोस ताचे सांगाताक चल. तुजे कडेन मागीत ताका दी, आनी तुजे लागीं उश्णें मागून घेवंक सोदता ताका पाट करूं नाका. तुजे पेल्याचो मोग करतलोय आनी तुज्या दुस्मानाचो द्वेस दवरतलोय, अशें आदीं सांगलेलें तुमी आयकलां. पूण हांव तुमकां सांगता, तुमच्या दुस्मानाचो मोग करात आनी तुमकां पिळापीळ दितेल्या पासत मागात. हे परी तुमी तुमच्या सर्गीच्या बापाचीं भुरगीं जातल्यात. कित्याक तो आपलो सुर्या वायट तशेंच बऱ्या मनशांचेर उदेवसो करता आनी आपलो पावस प्रमाणीक तशेंच फोटकिऱ्या मनशांचेर घालता. तुमचो मोग करतल्यांचोच तुमी मोग करशात जाल्यार तुमकां कसली मोजरी फावो? 2 वसूलदार तशेंच करतात की ना? आनी तुमच्या भाव भयणाकूच तुमी सलाम करशात जाल्यार दुसऱ्यां परस चड तुमी कितें करतात?
ओन बावरती लेगून तशें करतात की ना म्हणटो जसो तुमचो सुर्गीचो बाप सोपूर्ण तशें तुमी सोपूर्ण जावंक जाय. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. वखाणली तुका क्रिस्ता. बडी मावनो, चितान म्हजी थोडी उतरां तुमी सगळ्यांनी आयकुची म्हूण मागता. हो सेर्मांव जरूय GCTVचेर येता ताळगांवकारांक. बुधवारा दीस आमी प्राचीत काळांत भितर सरता. आमचे कपलाक गोबो लावन हो सोबीत काळ आमी सुरू करता. कुरपेचो काळ, नवसन्नेचो काळ, देवाशी पोत्तून येवचो काळ, मन बदलपाचो काळ, कसलेय तरी जिविताक नवे निर्णय घेवपाचो काळ. तरेतरेच्या नांवांनी हो प्राचीत काळ पवित्र सभा आमच्या दोळ्या मुखार दवरता. इट्स अ ब्युटिफूल सिजन जेन्ना देव आमकां आपल्याशी आपयता, आमंत्रण करता. म्हजेशी हे इल्लोसो तुजो वेळ म्हाका दी. तुज्या जिविताचेर नदर माग. कितें तरी नवेंपण आपणावंक तोजवीत कर. मेक एफर्ट्स फॉर द चेंज ऑफ मायंड एंड हार्ट. आनी देखून भाव भयणीनो, जायतीं जाणां आमी उपास करता. थोडी मांस खायना, जायतो लोक सोरो पियेना, सिगरेट बोडिना, आयस्क्रीम खायना, जायतें कितें करता. बरें तें, पूण तातूंतच पुरो न्हय. पॉजिटिवली आमी कितें तरी करूंक जाय. मांस खायना बरें आहा, सोरो पियना बरें आहा, कितें तरी दुसरें करूंक जाय. आनी त्या मुळे आमच्या जिविताची बदलणी, संबंद बांदपाचो वेळ हो. हांव कोणा लागीं उलयना, म्हाका रोखडीच दुसऱ्यांची टिक्का करपाची संवय आहा. जायते तरेची आमी एकामेकाची गजाली करता, नांव पिड्यार करता, उलयता, घडून सांगता. समथींग पॉजिटीव आमी करूंक जाय. नॅगेटीव पुरो न्हू. नॅगेटीव म्हणजे म्हाका मांस नाका, म्हाका सोरो नाका, हांव आज उपास करता, पुरो न्हय. आज उपास थोडे फावटी आमकां दुसरो गरजेचो. एकामेकाचो हुस्को, बरें उतर, एकामेकाचें बरें उलोवप, बरें चिंतप, दुस्मानाचे लागीं संबंद परतून घडोवप. हांव कितलीं वर्सां जालीं भावा लागीं उलयना, भयणी लागीं उलयना, जायते फावटी मांयक मांय मुडिना. असले आमचे मदीं आहात. मांयक मांय मुडिना तसले पूत आनी धुव आहात. कित्याक? मांय ओपान डिविजन सारकें करूंक ना. ओ कित्याकूय लागून. ती तुजी मांय, तूं मांय मुडिना जाल्यार कोलो उपयोग तुगेलो. असले संबंद बाबा भयणीचो बांदून हाडपाचो दीस हो आनी काळ हो. कित्याक? राग आनी दुस्मानकाय घेवन जेजू आयचे शुभ वर्तमान आमकां सांगता, दुस्मानाचो मोग करात म्हणटा. आनी तुजी मांय पाय भाव भयणी दुस्मान ना. भाव आमी काय बरी हांदाक हात घालून काय बरी वाट चलताल्यो. आतां विसरली. व्हडलीं व्हडलीं जालीं, काजार जालीं, बायल मेवली, सगळीं विसरल्या. मनीस गोडये भितर विसरता. कितें केलां मिनट बी फॉरगेट. अरे काय बरे भाशेन आमी भाव कशी खेळ्ळ्यान, बरोबर जेवल्या, नाचल्या, भोंवल्या, सगळें विसरलें. कित्याक लागून? कुस्कुटाक लागून बरे भाशेन बसून उलोवन सुटावे करूं येता. आमी झगडूंक सोदता. रशिया आनी युक्रेन हे कोरोस जाल्यार झगडटात. कितें झगडटात कोणाक खबर. घेर खाबारूच जायना. एक वरोस आतां फेब्रुवारी थोडे जाण एक वरोस सेलेब्रेट करपाक रावतात. कितलो लोक मेलो, कितलो लोक डिस्प्लेस जालो. कोणाक लागून? एका मनशाक लागून.
असलें कितें बाबा म्हणून आमच्या जिवितांत घडटा आनी आमी विसरता आमी सगळीं एकामेकाची भाव भयणां देवाची भुरगीं. तुमी हेंच्यांनी पळयतात जंय टर्की आनी सिरियाक हांगा अर्थक्वेक जावन कितें जालां आजून पर्यंत खणटात. काल 2 जाण मनीस जिवे मेळ्ळ्या थंय कितले दिसांनी. आमचें कितें हाका लागून भाव भयणीनो आमी ह्या पिराशीत काळांत जायतें कितें आपलेपण सोडून सांगाताक जिवन नवेपण आपणावंक मेथानॉय आमी म्हणटा. पोत्तून पोत्तून आयकतले आमी हें ग्रेक उतर मेथानॉय म्हणजे चेंज ऑफ हार्ट, चेंज ऑफ मायंड, चेंज ऑफ एटिट्यूड, सारकें बदलप हें आमकां सगळ्यांक गरजेचें. आनी ते विशीं बाबा म्हणिनो आमकां ताळगांवकारांक एक बरो उपाय. जायते फावटी आमी जायते तरेची कार्यावळी घडोवन हाडटा आमचे संबंद वाडोवपाक. ऑल पॅरीश एक्टिविटीज आर ओरिएंटेड टुवर्ड्स बिल्डिंग अप ऑफ कम्युनिटी हें म्हणून दवर जाय. आनीक हें कोत्ता आसतना आमी सगळ्यांनी आमी जिवे फातर देव मंदिराचे आमी पॅरिशनर्स आमी एक एकल्यान फुडें सरूंक जाय आनी वांटो घेवंक जाय. हे तरेतरेच्यो कार्यावळी आमचेच ओत्मीक तशेंच दिसपटे जिविताक एक आदार. थोडे फावटी कोणूच नात. एनावन्स करता मातशें नांवां दियात कोणूच नांवां दियात. मागीर फोन येता आज आहा त्या दिसा फादर हांव येवं पासीन जागो आहा. लेटस्ट रिसंट आमचो सिनियर सिटिजन्सांनी वा सिनियर्सांनी घडोवन हाडिल्लो व्हॅलेंटायन नायट म्हणून तो जाणट्यांकूच न्हय आसलो. जाणट्यांनी घडोवन हाडलो आमकां सगळ्या ताळगांवकारांक भोव करून. थंय ते बोर्ड आजून आहा तुमच्यांनी पळोवं येता. सगळे ताळगांवकारांक आनी वांगड्यांक 200 रुपयांची तिकेट आनी दुसऱ्यांक 400 रुपयांची तिकेट आसली. थोडे थोडे कडेन तुमी पेपराचेर वाचला जाल्यार 1200 जो जोमो आमी कालंगूट सुरू केल्लो थंय तांणी 400 रुपया वांगड्यांक 800 रुपया सोयऱ्यांक गॅस्टांक केल्ले. आनी तेंची हांवें फकाणां केलीं आमचे 200 आनी 400 आहात बरें म्हळें तुमी सगळीं हांगा येयात म्हळें. मागीर कितें जालें पळयात कोणूच तिकेट काडना. म्हाका सांगलें 190 पासीस गेल्यात फादर सगळे टोटल. हांवें 300 लोकांक जेवण केलेलें. इतलो लोक कितको आसतलो. आमी ताका कॅन्सील केलें. 200 करुया म्हळें. मागीर 250 पयले 225 मागीर दोनपारां सांगलें 250 कर. $6:30 टायम बिल्लो. 6:30 आमी सुरवात केले मागणी करून. कोण ना. पादविगार आनी थोडे वांगडी आनी कमिटी मेंबर्स कोण ना. आमी रावता लोकां सायबा लोकां धाड. आनी टेंशन ऑर्गनायझरांक आमी ऑर्गनायज करता जेन्ना हांव जाता मागता लोकांक येता. लोक येता एक एकलो येता एक बँड आसले काय बरें सगळी तयारी आसली लोक ना. त्या वेळार कावंटराचेर 32 तिकेटी खोपल्यो. पूण 32 तिकेटींक जेवण जाय. पादविगार बेसांव घालतलो जेवणाची आनी मिलाद करतलो आसलो. सगल्यांक जेवण पावशें करतलो. दे वर मोर दॅन 300 people. And in those people, beside 300 people, there were about 15 to 20 children. भुरगीं दुबाविणें भुरग्यांक हाडल्यान समजुया आवय बापायन पूण तांकां जेवणाची बशी ना. जेवणाची बशी दिवंक जाय न्हू. तिकेट ना तांकां भुरगीं दी पूण जेवणाची बशी जाय आसली.
मागीर आपले भशेन दितली ताका. भाव भयणीनो, आमी केन्ना केन्ना बारीक भितरल्यान चिंतूंक जाय. पयलीं सुवातेर वेळ हांवें वचून हांव लोप घालून आहलो तेंचो आख्खो दीस. हांव खूद गेलो, आमचो सेल्सो भावान आमकां फ्री दिल्ली जागो आपलो. हांव गेलो आनी गेट बंद केली 9 वरांचेर. 9 वरांचेर गेट बंद केली हांवें. आनी गेट बंद करता आसतना एक आमचो भाव तो हांगा जालो, सॉरी, तो म्हणूंक लागलो, फादर आमी येताय, मोटरां भरून लोक आहा, आमी येताय. हांवें म्हणलें केन्ना येताय? मातशें पाक करून येता म्हणूंक लागलो मोटर. वॉट वॉज द टायम? 9 o'clock. 10 o'clock म्युजीक बंद. 9 o'clock स्नॅक्स आसतले. ताणे म्हळ्यान 250 म्हणलें तेन्ना 295 म्हाका कुडको मेळ्ळो. 295 स्नॅक्स धाडलेले ताणें. भाव म्हणिनो, समथींग शूड गो different for us. It is not the activity of the parish priest. It is not the activity of the seniors. It is the activity of the entire parish. पूण आमकां एक एकल्याक कसली चिंता आसूंक जाय. आनी हेंच भाव भयणीनो लग्नाक जाता. हेंच्यांनी म्हाका कळ्ळें, म्हाका सावथ करूंक आपयलो ब्लूबॅरी, आनी न्हवऱ्यान सांगलें, फादर वी आर स्टार्टींग एट शार्प 7:30. हांव भियेलो. 7:30 सावथ करूंक जाय तुवें, भितर सरता केक खातर. हांव मोटर घेवन गेलो. तुमी अजाप जातली. 2च कारां, व्हंकलेचें आनी न्हवऱ्याचें कार. सेकंड कार वॉज मायन. म्हजें कार व्हंकले न्हवऱ्याच्या काराक तेंकून कोण ना. मुखार भितर गेलो. हॉलांत गेल्यार बँड आजून मांडटात आपल्यान बँडवाले. हांवें म्हणलें, अरे 7:30 सांगलें. फादर ना रे, लोक येतलो. Somewhere something should change, and it should change from one of us, each one of us. आमी बदलो ना जाल्यार बाबा म्हणून जावचें ना तें. आमी आज सरकाराक 10 वरांचेर बंद केला म्हणून बोवाळ मारता. आमी कित्याक 7:30 वेचे ना? कांय जाणांच्या मनांत आसा आमकां जेवण मेळ्ळां पुरो. आनी जेवण उणें जालें जाल्यार कसल्याय कारणाक लागून दीज वील बी द फर्स्ट पीपल टू से जेवण काबार जाल्लें. आमी पावले तेन्ना आमकां जेवणूच मेळूंक ना. एकल्यान म्हणल्यार पुरो. मागीर ताची गोची आहात ती फोनाचेर, आतां मोबायल आहात, फोनाचेर सांगतात जेवण काबार जालें. भाव भयणीनो, इती आमच्या जिवितांत कसली ना कसली नवसोन येवंक जाय आमच्या वेळाची. आमकां जेन्ना लोक आपयता संबंद घडूंक, वी आर नॉट गोईंग जस्ट टू ईट. आमकां एक एकल्याक आमचीं घरां आहात, आमचें लायक जेवण आहा, पूण आमी वयता हे संबंद घडोवंक, एकचार घडोवंक. आनी इन दॅट ग्रूप देर वर लॉट ऑफ पीपल. पेंजीम, म्हापसा, मडगांव. देर वॉज अ कपल फ्रॉम न्यू जर्सी इन US. न्यू जर्सी ती आयिल्ली आनी वयता आसतना खुशाल जावन गेली. फादर काय बरें. वी विश एवरी पॅरीश हॅड such celebration for old elderly people, seniors. ते म्हणूंक लागली ती सिनियर्स. भाव भयणीनो, आज आमी घरा वयता आसतना संदेश घेवन या. आतां आमी प्राचीत काळांत फुडें सरता. वेळाचो मोग, वेळाचें म्हत्व, वेळाचो वालोर. दुसरे सुवातेर आमी कसलोय आमचो समारंभ करता, आमी लोकांक रावता. आमचें धाकटें हॉल आहा. बॅप्टिजम पार्टी 2 अडेचांक 3 येतात. फर्स्ट होली कम्युनियन पार्टी 3 वरां जाल्यार बगून जेवण जायना. आमचो भाव आहा हांगा, शेण आहा, तो बरो रावता. सायबा सगळे लोक येयल्यार पुरो बेगीनूच जेवण सर्व करपाक कोण येना. There should be some change somewhere in our way of thinking. म्हाका दूख जाली गेट बंद करूंक 9 वरांचेर. हांवें सांगलें फुडल्या वर्सा तिकेटीचेरूच घालया. 8:30 जातरी तुमी येयना काय. What is the use?
if you are not keeping this time. And it was such a beautiful, homely gathering. सगळीं एकामेकाक वळखतालीं, एकामेकाक सांगतात, जाणटीं वचून थंय बरे भशेन नाचलीं, सगळीं एक फामील कशी. आनी हे सगळी फामील आमी ताळगांवकारां, आनी आमकां दिसूंक जाय. 5 विकार येतले वयतले, म्हजे दीस जाले. There will be somebody else, some other priest will come, take their places here. But this type of things should go on. आनी आमी भावां भयणीनो गोठ भितर रिगोवंक जाय आमच्या. आनी हांव हें तुमकां सांगता मोगान रागान. We want all of you. We love all of you. And we take pride to say we are from Taleigao. भाव भयणीनो, आयचें देवाचें उतर आमकां असलेंच कितें शिकोवन दिता. हो आमचो तो मोग. नेल्सन मांडेला प्रेजावंत आसलो, आनी तो प्रेजावंत आसतना खंय जायते ब्रिटीश सोल्जर्स ताका त्रास दिताले, बिकॉज ही वॉज फायटींग अगेन्स्ट अपार्थायड. अपार्थायड म्हळ्यार तुमकां उगड आसा नकळो, सावथ आफ्रिकाक गोरे आनी काळे आसले. गोरे आसात तांकां सगळे सेपरेट आसले, बासीस, स्कूल्स, बाजार सगळे सेपरेट आसले. आनी काळ्यांक सेपरेट आसले. काळ्यांच्यांनी गोऱ्यांच्या इस्कॉलांत वचूंक जायनासलें, बाजारांत वचूंक जायनासलें, बासींत वचूंक जायनासलें, थोडे फावटी इगोजेंतपुरान वचूंक जायनासलें. आनी हो नेल्सन मांडेला ह्या अपार्थायड म्हणगे दोशी जावप ताचेर झुजतालो. देखून ताका बोणकुणीन घालो, कितलीं वर्सांच बोणकुणीन. पूण सांगतात की केन्नाच आपल्या शिपायांचेर रागात जायनासलो, आसतालो, बरे भाशेन उलयतालो. ताका तांचे अजाप दिसताले. तुमी म्हजे दुस्मान तो म्हणिनासलो ताका. तुमी म्हजे दुस्मान म्हणिनासलो, तुमी म्हजेच. यू आर ऑल्सो फ्रॉम सावथ आफ्रिका. वी आर ऑल वन. आनी कितें जालें? सुटका जाली, फ्रिडम जालें, सगळे एक जाले. एका मनशाक लागून. मार्टीन लुथर किंग, भाव भयणीनो, मार्टीन लुथर किंग अमेरिकेचो, तो म्हणटा मोग ताका म्हणटा सोडवणीचो फोड आसा. लव इज रिडेम्पटीव. लव इज रिडेम्पटीव. मोग काळजांत आसा. हो मोग तुका सुटका दिता आनी दुसऱ्याची सुटका कोत्ता. पूण जेन्ना दुस्मान म्हूण चिंता तेन्ना तुजी सुटका जायना आनी ताची सुटका जायना. आमी बांदूनच उरता. लव इज रिडेम्पटीव. लव इज रिडेम्पटीव. जेजूची कुर्साची इमाज आमकां दाखोवन करता. लव इज रिडेम्पटीव. आनी जेन्ना आमी भोव करून आमकां त्रास दितात, आमचे झगडटात, आमचें नांव पिड्यार करतात, आमकां तरेतरेच्या प्रश्नांनी घालतात, तांचे पासत मागूंक आनी तांचो मोग करूंक आयज आमकां उलो. लव इज रिडेम्पटीव. मोग एक व्हडलो सोडवणीचो हातयार. दुस्मानकाय आसा ती सोंपोवन मोगाचे बांदूंक मोग एक सोडवणीचो उपाय. आज घरा वयता आसतना ही चिंतना मनांत दवरुया. ह्या नवे काळांत, प्राचीन काळांत खुशालकायेन भितर सरुया. कुरपेचो काळ म्हूण ओळखून घेवया आनी आमचे मना काळजाची दिशा बदलुया. ही कृपा आमी सांत मागुया. उबी रावया आनीक आमचे भावार्थाची सोत मानता, भावार्थाची सोतां उचारुया. सोत मानता देवाक सोडपदार बापा स्वर्गान Ritrogneo gorevi savolo, ancora marita salvolo, conspata dal cane cossosle, la cursa al solo, come l'alta cane chibilo, come andiamo de gaulo, se si rinsalve la loce un salo,
स्वर्गात चढलो सोद मोदिदार देवा बापाच्या उंचार बसला थंय तांची आनी मेल्ल्याची मुर्सुबी करून घेतलो सोद मानता पवित्र आत्म्या कातोलीक पवित्र सभेक भक्ताचो एकतार पातकाचे भोगसणी कुडीचें जेवणबोण साश्टाचें जिवीत आमेन. भयणी भावनो आमची थोडी मागणी ह्या वेळार बापाक उबारतना आमकां सगल्यांक खुशालकायेन दिसा दिसपटें जिवीत जिवंक स्फूर्ती दी म्हूण बापा लागीं मागुया. फ्रांसीस आमच्या भाग्यवन बापा बिस्मानी आनी पवित्र सोबेच्या फुडाऱ्यांनी आपले धर्मीक शिकवणेंतल्यान भावाताची पवित्र सभा तयार करूंक तांकां पवित्र आत्म्याचें प्रेरण आनी शक्ती बापा लागीं मागुया. तुझ्या भुरग्याची मागणी आमची काकूट कर. आमच्या राजकारभाऱ्यांनी आपस्वाताक आनी आशेक लागून पक्षा आनी पोचे मदें द्वेसाचें सूत घेवपाचें पिकाळेपण पसरवपाचें पयसावन सगल्याच्या एकवटा आनी बरे उदरगती पासत तांणी वावरूंक बापा लागीं मागुया. दोयाळ बापा तुझ्या भुरग्याची मागणी आमची काकूट कर. आयज जेन्ना पवित्र बालपणाक भेटयलेलो दीस आमी पाळटाव तेन्ना आमच्या कुटुंबाक वाडटल्ल्या भुरग्यांची आमी जतनायेन निगा घेवंक आनी तेच परी केरीत भाशेन संवसारभर कश्टतल्या भुरग्यांचो हुस्को दवरून तांच्या गरजांक उदारपणान फूल ना पाकली सगल्यांनी दिल्या पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. दोयाळ बापा तुझ्या भुरग्याची मागणी आमची काकूट कर. दुस्मानाचो मोग आनी पिडा दितल्ल्या पासत मागणें करप ही पवित्रपणाची सोपूननायेची आनी आमी बापाची भुरगीं जावपाची वाट म्हूण जेजून आमकां शिकयलां. तर आपणा फाटल्यान येतल्यांक दाखयल्ले वाटेन सगळीं चल्ल्या पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. दोयाळ बापा तुझ्या भुरग्याची मागणी आमची काकूट कर. स्वर्गीचे बापा आमची थोडी मागणी आमी तुका उबारल्यान आमी अदीक आनी अदीक ह्या प्राचीत काळाची वाट पळयतना आमच्या मना काळजाची नवसरणी करूंक आमकां फावो कर तुजे पुता जेजूचे नांवी. बसुया. आयचें कलेक्शन आमी होली चायल्डहूड भुरगेपणा खातीर वापरतले तुमचो आदार ह्या वावराक दिवचो म्हूण मागता. भेटोवंक आमी गायन गावुया. बापाक मानना C8 पान 31 C8 पेज 31. बापाक माना गोड गोड बायलो जाय नाचाची कोणी भक्ती भयणी भावांनो आमचे बलिदान सोर पदवेदार देव बापाक मानतात असलें जाल्यार पुरो मोड मागात.
तुमच्या हातातले बलिदान आपल्या मनात आणि वैभव आमच्या आणि आपल्या सभेच्या देवाक सर्वेस्वर मानून घेऊ. सर्वेश्वरा तुका फाव तो मान दिवच्याक हे पवित्र रितीन आयज आमी भक्तीन वांटो घेता. तुज्या नांवाचे मोहिमेक जेजूच्या कुडी रक्ताचें बलिदान आमी भेटोवंक आयल्या. ताचे वरवीं आमचे काळज मनांची बदलणी कर आनी तुजे कृपेचो पावस आमचेर तुज्या पुता दोळांचेर घाल. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूची नांवी. सर्वेश भाऊ तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय पावता. सर्वेश्वराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. वर्षा आमी करून फावो. सर्वेश्वरा पवित्र बापा सर्पद्वेदार आनी सासणाचे देवा सर्व काळी आनी सर्वताय जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमचेच फायद्याचो. आपले जल्मान दिलो ताणें आमकां नवो जल्म जिवीत नवे आपल्या कश्टा मरना वरवीं सोडयली आमकां पातकांतली. आपल्या पुनर्जिवनपणान जिखल्या आम्हा समेस्तांक जिवीत सासणाचे आपले मोहिमेहून सरकार प्रवेशा वरवीं उगडली आमकां दारां सर्गीची देखून सगळे सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. Povit, 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 dobaraco सर्वेस्वर तू. Povit, 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 dobaraco सर्वेस्वर तू. Sorgani संसार बोले, तुझ्या वैभवा. Sorgani संसार बोले, तुझ्या वैभवा. उसर्गी, उसर्गी, उसर्गी तुका सोयसो. सर्वेस्वराची नावी येता ताका. सर्वेस्वराची नावी येता ताका. उसर्गी, उसर्गी, उसर्गी तुका सोयसो. बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणांची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून इंदेणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वयच्या आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन पासून तो मोडलो तो आपल्याशी सांग दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे बसत समोर पुंची. तेच परी जेवण जाता आसतना कास घेतली तुका नव्यान दिन बसलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियात तुमचे रगताची काल्स नव्या आनी सासणीक करोराचें रगत पातकांचें बक्षणें मेळच्याक तुमचे बसत आनी समेस्त मनशां बसत तें बारवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गूढ परगटुया. जेजू मेलो जेजू जिवन जाला. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी जिविताचो उंडो आनी सरवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवन आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव कितेंय देखून आमी तुका दिन वाचता. जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आम्हा समेस्ता पवित्रात्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेश्वरा आखे पृथ्वीचेर विस्तारलेली तुजे पवित्र सेवेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमचे पापा साहेबा फिलीप आमचे बिश साहेबा
आनी सगळी यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो बरवंसो धरून मेल्यान ती आमच्या बामणीची काकलूत कर. तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोरजोडीत मुखां मोळ पळोवंक फाव कर. आम्हा समेस्तांची हे वेदी भोंवतणी एकठांय आसलेल्यांची आज आपलो वाडदीस समारंभ केल्यांची दिनबासणेच्या बलिदान मांडून घेतल्यांची आपआपल्या घरांनी रावन हे मिसा बेटीन मांडून घेतल्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. हांकां मारी देवाची आनी आमचे माई सांगती तिचो पोती भाग्योन जुजे भाग्योन दोंडूत आमचो आस्कारी भाग्योन मिंगेल आनी सोर काळी तुका मानवल्यान ते सगळे भक्तां बरोबर सासणाचे सुखांत आमकां वांटो दी. तांची सांगता तुजी महिमा गावंक आमकां फाव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगता त्या जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवीदार बाप्पा सोरबंधन आनी वैभव तुका सासणाच्या ससनांक देवाच्या मोगाची भुरगीं कशीं हे जेजूच्या जेवणांत वांटो घेवंक तयार करता आसतना ताणें शिकयलेल्या मागण्यांतल्यान बापाक उलो मारून म्हणुया. आमचे बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव आमचो दिसपटो गिरायता संकांदी आनी आमी आमचे इश्टलेल्या मुक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताणें पडोवन दिवं नाका उमळटांतली आमकां निवार. सर्वेश्वरा सर्वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत तुजी सवस्काय आमकां दी. स्वर्गीचे सुखाक आनी आमच्या सर्वुंडरा जेजू क्रिस्ताचे येण्याक आमी बरमुशान उतरयता तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोरपातकांतली सुटय आनी सर्वांकांतांतली वाटाय. तुमी आज जेजू क्रिस्ता तुज्या दोन दुतांक म्हळी तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सवेच्या बावर्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशप्रमाणे तिका शांती दी. तोच तिका एकवटान सांबाळ. तुजी येता राजवट चलयता सासणाच्या ससनांक. जेजूची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं. कुशालकायेन एकामेकाक जेजूची शांती वांटुया. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. आपल्या दुस्मनांचो पुऱ्यान मोग केल्लो जेजू आपल्या कुर्सार मातेल्यांक बक्षिल्लो जेजू ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती ताचे जेवणांत आतां वांटून घेतली आमी सगळीं सुभागी. जेजूक आमच्या काळजांनी शेवताना गायन गावुया. एक तुजी आदने आमकां D9 पान 51 D9 पेज 51. तुवें आमचो मोग केलो
प्रार्थुया. विश्वासी बापा आमच्या देवा, जेजूच्या कुडी रोगताच्या जेवणान तुवें आमकां आज पोसलें आनी जेवण आमकां सुर्गींचें सूख दिता. ही तुजी बासावणी वेगीं शांती पावय म्हूण आमी मागता. क्रिस्त आमचे सुमया वरवीं. आमेन. मातशें बसुया. बाबा फाल्यां आमची रोमार ओल्ड गोवा आमी नोवेनाक वेता. क्रूज दुस मिलाग्रीचो खुरीस मिरेकलस क्रॉसाची परब 23 तारखेर फाल्यांचे नोवेन ताळगांवकारांक दवरलेलें आसा. 9:15 नोवेनाचें मीस जातलें. मिसांत वांटो घेवंक सोदता तांकां हांगा बास आसतली. 8 वरां जाले उपरांत ही बास सुट्टली. दुसरें मीस सकाळचें जाले उपरांत आनी 9:15 नोवेनाचें मीस जातलें. आमी केरी भाशेन सगळे ताळगांवकारां पासत मागतले ह्या मिसांत. सांजे 4:15 परम संस्काराक मागणी आसतली. वांटो घेवंक मागता. बुधवारा दिसाक प्राचीत काळ सुरू जाता. आमचे कपलाक गोबोर लावन प्राचीत काळान भितर सरतले. सगळे मिसांचेर आमी गोबोर लायतले. मिसां 6:30 सकाळीं SSVP करतली लिटर्जी. 7:30 प्रेयर ग्रूप आनी 8:30 मागण्यांचो आपोस्तलात. 6:30 7:30 8:30 आमचे इगोर्जेन आनी सांजे 6 वरांचेर इंग्लीश भाशेन. सांजे 6 वरांचेर इंग्लीश भाशेन. केरांत कापेलान मीस आसतलें सकाळीं 8 वाजता. सकाळीं 8 वाजता केरांत मीस. ते दिसा हे मिसार तुमचें धर्मदान गूड सॅमॅरिटन फंड हाका आमी वापरतले. हो फंड दर एक इगोर्जेंत आसूंक बिश साहेबाचो उपदेश. आमी हो फंड सुरू केला आमचे बँकींत IOB इंडियन ओवरसीज बँक हातून हो अकावंट सुरू केला. हे अकावंटाचो नंबर आमकां आमच्या बॉक्सांचेर मेळटलो. आमचे PPC वांगड्यांक आमी उलो मारता कोणें उरूंक ना लँथन बॉक्सीस उपकार करून ती व्हरची आनी एका घरांत वांटची. त्या बॉक्साचेर हो अकावंट नंबर आसा IOB बँकाचो, जंय ताळीगांव सेंट मायकल्स चर्चीचो गूड सॅमॅरिटन फंड आसा. कसलेय परिस्थितींत गरज आसा, आदार आसा जाय कोणाचो, तुमच्यांनी येवन ताचो लाव घेवं येता. बुधवारा दिसाक उपास आनी मांस खावंक जायना. उपास म्हणजे सकाळीं इल्लोसो ब्रेकफास्ट, दनपारां वो रातीक एकूच जेवण. प्राचीत काळा बरोबर खुर्साची वाट सुरू जाता. दर शुक्राराक आमचे इगोर्जेचे भायर 5:30 वरांचेर आमी खुर्साची वाट करता आनीक मागीर इगोर्जेन मीस जाता तितल्यांनी आमी खुर्साची वाटेन वांटो घेवया. 5:30 खुर्साची वाट उपरांत मीस. पयली खुर्साची वाट करतली पॅरिश यूथ. दर शेनवारा दीस इंग्लीश भाशेन खुर्साची वाट वे ऑफ द क्रॉस इन इंग्लीश. दर शेनवाराक सांजे 6 वाजता खुर्साची वाट इंग्लीश भाशेन. फुडल्या आयताराक वॉकिंग पिलग्रिमेज टू सांकवाळ. दर वर्साक पयलो आयतार प्राचीत काळाचो आमी चलून सांकवाडे वयता. जी कोण चलून वचूंक सोदतात तांणी ऑफिसान नांवां दिवची. बासीची वेवस्था करतले आमी. बासी हांगाच्यान गोवा वेल्या खाला ब्रिजी खाला पेट्रोल पंप आसा थंयच्यान चलून वयतले. थंयच्यान चलून सांकवाळे वयतले. ते दिसाक जी कोण सांकवाळे वचनात तांकां वाड्यांतल्यान सांगाताक चलून इगोर्जेक येवंक मागता. खंयचेंय मीस जावं तें 6:30 8 सांगाताक येवया. हांव वॉकिंग पिलग्रिमेज टू द चर्च सांगाताक वाड्यांतली एकठांय जावया. PPC वांगडा सांगाता
आनीक चलून मिसाक येवया गायनां करीत आनीक मागणी करीत. येता तो आयतार आमचे इगोजेन पयलो पावस 5:30 वरांचेर मिसार जेजूच्या कुश्टांचो नियाळ. एक विनंती तुमकां, प्राचीत काळांत जाता ते भाशेन दिसपटी मिसांत वांटो घेवंक पवित्र सभा आमकां आपयता. एक दीस एक भाशेचें वाचप ते दिसाक लागू जातात तें वाचप प्राचीत काळांत आमी करता. देवाच्या उतराचो नियाळ करून जेजूच्या जेवणांत वांटो घेवन एकूच फामील कशी आमी नवो समाज बांदून हाडून मना काळजाचें बदलप करूंक वावरुया. डेली मास ड्युरींग सीजन ऑफ लेंथ. अल्कोहॉलीक एनोनिमस आमकां उगडास करतात. दर आयताराक 10:30 ते 12 पुऱ्यान तांची जमात आसता. भोव करून ह्या विसाक व्यसनांक सांपडल्यात सोरो तांचे खातीर हो अल्कोहॉलीक एनोनिमस जोमो आसा. तुमी ह्या जोम्यांक जमातीक येवंक आनी ताका आदार दिवंक वावुरचें. आज आमची भयण मार्ता डिसुजा PPC वांगडी कार्निवल खेळ आमच्या गांवांत घेवन येतात. आतां सकाळीं 9 वाजता मदर तेरेसाच्या घरांत पणजे दनपारां 12 वरांचेर जिलालेमो रोड, सांजे 3 वरांचेर केरांत सांफ्रांस्काच्या कापेला लागीं, 6 वाजता दुर्गावाडी आनी सांजे 8 वाजता कार्दोज वाडो खुरीस आसा ते खुर्साची ह्यो खेळाच्यो पार्टी जातल्यो. तुमी वांटो घेवंक तुमकां आमी उलो मारता. आमचे तरणाटी फिरगोजेंतले शुक्रारा दिसावन ओल्ड गोवा रेतीराक आहात. आज दनपारां जेवणा उपरांत तांचो रेतीर सोंपता. तांचे पासत आमी मागुया बरो रेतीर जावंक आनी जिविताची नवसुर्णेंत आमच्या तरणाट्यांक एक सोयीक जावंक. फाटल्या आयताराचें तुमचें ट्रे दान जाल्लें 90,200 आनीक बुधवारा दीस 6,770 आदार दितल्यांक आमचे दिनवास. देव बरें करूं म्हणटा आमचे सिनियर्सांकां आनी सगल्यांक जाणी हे तांची कार्यावळींत वांटो घेतलो तांकां चड आनी चड देव बरें करूं. उबी रावया. सर्वेश पौर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आनी सर्पदवेदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. एकामेका सवे मोगाचे संबंद वाडूंक जेजूचे नांवीन तुमकां धाडटा. देवाचे ओडकार शेवटाचे गायन गावुया. जेजूक आमचे मोदें धरून F7 पान 808 F7 पेज 88. जेजूक आमचे मोदें धरून एकामेकाक प्रितीन दिवून सगळ्या आमी पोतून घरा ताच्या मोगाक उंचाक टिकून. जेजूक आमचे मोदें धरून एकामेकाक प्रितीन दिवून